गोंयच्या मातीन रुजोवपाचें आनी फुलोवपाचें काम हांवें म्हज्या मित्रां बरोबर म्हज्या सहकाऱ्यां बरोबर केलें. सगळ्या ठिकाणी डिपॉझिट जप्त जाणारो भारतीय जनता पक्ष हळूहळू करत 4 जागांचेर पावलो, 10 जागांचेर पावलो, 17 जागांचेर पावलो आणि 2 फावटी सरकारां केली. त्या भारतीय जनता पार्टीत हांव 3 फावटी आमदार जालो आणि निमणे फावट आरोग्य मंत्री, पंचायत मंत्री, एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स अशी महत्वाची खाती हांवें हँडल केली सुरवातेची 2.5 वर्सां आणि उर्वरीत 2.5 वर्सां खातीर राज्याचो मुख्यमंत्री जालो. त्या भारतीय जनता पक्षाचे प्राथमीक सदस्यत्वाचो म्हाका राजीनामो दिवपूय क्रमपात्र ठरता. कारण म्हाका ह्या मतदारसंघाचे तालुक्यांतले महत्वाचे प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिटी आसात, उदकाचो प्रोजेक्ट आसा, हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट आसात, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रोजेक्ट जेका गती दिवंक जाय तो आसा, केरी तेरेकोलचो अर्दवट आसलेलो पूल आसा. ज्या सगळ्या प्रोजेक्टांनी सरकाराची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक जाल्या, पूण गेली 5 वर्सां तसूभरय फुडें वचूंक ना. त्यात इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचें काम थोडेशें चल्लां, पूण जी गती आसूंक जाय ती गती ना. ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांची याद करून ह्या सगळे प्रोजेक्ट सुरू करपा खातीर किंवा सुरू असलेलो एअरपोर्टा सारको हो गतिमान करपा खातीर हांव ह्या पक्षाच्या प्राथमीक सदस्यत्वाचोय राजीनामो दिल्लो आसा. खूब चड अंतःकरणान म्हाका ही गजाल सांगची पडटा. कितें प्रयत्न जातलो आणि जावपाक हांवें कांयच प्रोविजन दवरलें ना. एकंदर सर तुम्ही अपक्ष निवडणुकीक रावतल्यात. हय, अपक्ष म्हणून निवडणूक लडोवपाची आज योजना आसा. जे कालपर्यंत किंवा आतापर्यंत अनेक जाणांक दिसता की लक्ष्मीकांत पार्सेकार पार्टी सोडचोच ना म्हणून. काही जाणांनी बॅट सुद्धा मारलेली, पूण प्रत्यक्ष पार्टी सोडली. आता पार्टीच्या विरोधात हो स्वतंत्ररित्या लढतलो हे कदाचित खरें दिसचें ना. पूण पयलें पाऊल ज्या अर्थी हांवें मारलें त्या अर्थी दुसरें पाऊल हांव निश्चित मारतलों. म्हाका गेले 2 दीस, आयचो 3रो दीस, हांवें मतदारसंघात जंय जंय भेटी दिल्यो थंय खूपच प्रतिसाद मेळ्ळो आणि पक्षविरहीत सगळ्यांचो उमेदवार, जे 2017 पार्टीन म्हाका उमेदवारी दिल्ली, पूण जनतेची उमेदवारी म्हाका मेळूंक ना. आज पार्टी म्हाका उमेदवारी दिना, पूण जनतेची उमेदवारी म्हाज्या खातीर तयार आसा. जनता सरकारान इन्व्हेस्टमेंट केला, ज्या प्रोजेक्टाचेर सरकारान मोठो खर्च केला, ज्या प्रोजेक्टाचेर केल्लो खर्च हो जनता जनार्दनाच्या करांतलो आसा, ते प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाचे. ते जर फुडें व्हरपाचो जायना जाल्यार म्हाज्या कडल्यान मोठें पातक जालें. जनतेचो पयसो, सरकारचो पयसो हांवें वाट लायली असो तेचो अर्थ जातलो. हांव जरी कारणीभूत नासलो तरी म्हाका तेचें मनोमन दुख्ख जातलें. ही जावचें न्ही म्हणून हांव आज राजीनाम्या नंतर फालच्या दिसान हांव स्वतंत्ररित्या निवडणूक लडोवपाचो निर्णय घेतलो अशें दिसता. फाल्यां
परवा फाल्यां आयतार आसा हांव आनीक काही जाणांक मेळटलो आनी एक निर्णय सगळ्यां खातीर येतलो. सर, एकंदर भाजप सरकार जे आसात न्ही की त्यांचे मंत्रिमंडळ जे आसात ह्या फावटी खंय तरी ते त्यांची विचार किंवा त्यांचे जे सर्वे करप जे आसा ते खंय तरी गणित चुकलें अशें दिसना तुमकां? गणित बरोबर आसा की चुकलें ते 14 तारखेक बॅलट बॉक्सान जशें किंवा मशिनांत जशीं मतां गेली की मतमोजणी दिसा दिसतलें. कारण सर तुमकां अशें म्हणपाक आयल्या खंय की जेन्ना सर्वे केले तेन्ना खंय तरी कमी दिसल्यात किंवा अशें. हय, पक्षाच्या सर्वेत हांव खंय सगळ्याच गांवांनी फाटीं आसा, त्यामुळे म्हाकाय पळोवंक जाय. जनता जनार्दन इलेक्शनाच्या रुपान म्हाका खंय दवरता ते म्हणजे सर्वे बरोबर की जनतेची प्रत्यक्ष मतदान बरोबर हे म्हाका पळोवपाची इच्छा आसा. ते सर्वे बरोबर असले की चूक असले हे समजपाक आता जास्त दीस रावची गरज ना. ह्या जनतेच्या आधाराचेर हांगासरल्या मित्रमंडळीच्या आधाराचेर कार्यकर्त्यांच्या आधाराचेर हांगासरल्या मतदारसंघातल्या बंधू भगिनीच्या आधाराचेर हांव फुडें पावल मारपाक सिरियसली चिंत्ता. तांचो सगळ्यांचो म्हाका हांव जंय जंय मेळ्ळो ज्या ज्यांका मेळ्ळो त्या सगळ्यांनी म्हाका सदिच्छा दिल्यात. ज्यांका अजून पर्यंत मेळूंक ना फुडें मेळटलो तांचेय सगळ्यांच्यो सदिच्छा आनी आशिर्वाद म्हज्या बरोबर आसतले अशी अपेक्षा करता आनी 2 शब्द आठवते घेता. देव बरें. कालूच आयिल्ले ताणें म्हाका आपल्या पद्दतीन कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो. ताणें हें कांयच न्ही, तुका व्हडल्यो ऑफरी, तुमकां आपलं पुनर्वसन करायचंय, पूण म्हाज्या पुनर्वसना बद्दल म्हाका इंट्रस्ट ना म्हणून हांवें सांगलें. म्हाका उच्च पदां वयली नाका. म्हाका जाय ह्या मतदारसंघात ह्या तालुक्यांत म्हाज्या तकलेंतसून आयिल्ले प्रोजेक्ट जे मुख्यमंत्री पदाच्या काळांत हांवें फुडें धुकल्ले, जेचेर सरकारी खर्च जाल्लो आसा, जेतून हांगासरल्या तरुणांचे भवितव्य बदलपाची क्षमता आसा, ह्या तालुक्याची सांपत्तीक स्थिती उच्च स्थानाचेर व्हरपाची पोटेन्शियल आसा. हे प्रोजेक्ट म्हाका फुडें वचूंक जाय. म्हाजें पुनर्वसन हो विशय येत ना. म्हज्या पुनर्वसना खातीर ही गोष्ट ना. गेली 5 वर्सां ज्या पक्षाच्या आमदारान हाचे कडेन तसूभरय लक्ष दिलें ना, क्षणभरय लक्ष दिलें ना, 5 वर्सांच्या काळांत एकदा सुद्धा विधानसभेच्या पटलाचेर हांचो विशय काडलो ना, त्याच मनशाक परत 5 वर्सां खातीर जर तुमी तिकीट दिता आसात जाल्यार ह्या तालुक्याचो बट्ट्याबोळ करपाची पार्टीक इच्छा आसा अशें म्हाका दिसता. आनी ताका लागून हांवें निर्णय घेतला की हांव पक्षाच्या जबाबदारीसून मुक्त जातलो आनी मुक्त जातकीर हांव स्वतंत्ररित्या निवडणूक लडोवपाचोय हांव निर्णय घेवपाची शक्यता आसा अशें हांवें काल फडणवीसांक सांगलें. त्यामुळे फडणवीसय चकीत जाले. तांचे कडेन आनी कांय वर्ड्स नासले अशें म्हाका दिसता. आनी आमी एकामेकाक शुभेच्छा दिवन मागीर निरोप घेतलो.